नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दिप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। पेडणे झोनिंग विशयाचो वाद करपा फाटल्यान जीत आरोलकराचो वैयक्तीक स्वार्थ मंत्री विश्वजीत राणेचो आरोप। आमदार जितानूच केल्यात आपल्या जमनीच्या बेकायदेशीर झोनिंग। आपल्या कडेन आसात पुरावे। विश्वजिताचो पलटवार। पणजे पुलीस स्टेशनाचेर सुनावणेक गैरहाजीर रावपा खातीर बाबुशाची कोर्टा कडेन मागणी। शुक्रारा मागणेचेर निकाल। सव्वीस ऑक्टोबराक गोंयांत राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे हस्तुकी जातले उक्तावण। 10,000 खेळगडे जातले वांटेकार। उक्तावण कार्यावळीत सगळ्यांक प्रवेश उक्तो। दिवचले मार्केटात उजो लागिल्ले घडणुकेत उजो पालोवपी दळान दिलो अहवाल। उज्या 4 दुकानांचे 78 लाखांचे लुकसाण। काणकोण विद्यार्थ्याक मारबोडे केसीत शिक्षक प्रसाद पागीक सशर्त जामीन मंजूर। बाल न्यायालयाकडल्यान जामीन। आणि 2022 आरजीपी मतविभागणीक जबाबदार कशी? आरजीपी न्ही जाल्यार काँग्रेस मतविभागणीक जबाबदार, आरजीपीचो दावो। आता खबरो विस्तारान। आमदार जीत आरोलकर सुवार्थाचेर राजकारण करता। तो स्वताच म्हजे कडेन तांच्या वाठारांतली एनए जमीन रुपांतरीत करपाक आयिल्लो। हावसिंग बोर्डाचे जितान बेकायदेशीर वेव्हार केल्यात म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे आरोप। पेडणे जमीन झोनिंगाक विरोध करपी जीत आरोलकार स्वता जमनीचे रूपांतरण करपाच्या बेकायदेशीरपणान घुसपला। विरोध करून वाद तयार करपा फाटल्यान जिताचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा असो आरोप मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केला। सरकाराचो तो खंयचो आमदार पण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा माझ्या घरा कडेन आयिल्लो की 1 लाख स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आणि बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नका। हे तुम्हीच वाचा आणि सर्वे नंबर त्यांचे हा। आणि दुसरी गोष्ट त्याचे नाव आसा जीत आरोलकर। जीत आरोलकर माझ्या घराकडे आयिल्लो नॉन नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फॉर कन्वर्ट करपाक, कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक, पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅडी फील्ड कन्वर्ट करपाक, पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयिल्लो। हांवें ताका एकूच सांगले की हांव ते करू शकना, कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय। तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना। हांव दलाल न्हू, हांव ब्रोकर न्हू। कदाचित जे पयलीं ब्रोकर आशिल्ले लोक आनी जे पयलीं ब्रोकर तांकां ते स्क्वेअर मीटर वायज जमीन मागपाची सवय आसतली। हांव मंत्री आनी हांव काय ज्युनियर मिनिस्टर न्हू। कोणी कितें तोंड कशेंय ओपन केलें म्हणून हांव उगी रावपाचो ना। कोणी आमदार कितेंय नांव आसूं त्या आमदाराचें, एक लक्षात घे, सरकाराचो आमदार आसलो तरी बी उलोवपाक एक ताकद आहे। कदाचित वेस्टर्न इंटरेस्ट चडसो प्ले आसतलो म्हणून कदाचित कितें आसतलें, पण हे सगळे गोष्ट प्रेसांनी छापपाचे फाल्यां। इल्लीगल फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान ना आसतना बी करपी मनीस तोच। आणि हे कसले प्लॅनिंग करतले? हांकां लोकांचो इंटरेस्ट आहा, पेडणे लोकांचो। पेडणे सोपतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया, लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करया। आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करू शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक। सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयच्याय विशयाचेर येऊन व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहे। स्वतः इल्लीगल सगळी कामं करता, स्वतः झोनिंग प्लॅनान आपले काम करून घेतला आणि मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोष्टी जावंक जाय। त्या स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो। हांव तेजे वयर आनी काय उलोवंक शकना। एसआयटीन म्हाजें नांव ना, हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक। जीत आरोलकर कसो बेकायदेशीरपणा करता ताचो व्हिडिओ येता त्या विधानसभेत दाखयतलो अशें विश्वजीत राणेन म्हणला। तशेंच जीत आरोलकरान शेतकी जमनीत बांदिल्ले फार्म हाऊस नगर नियोजन खात्याक नोटीस काढून ते बांदकाम मोडपाचो आदेश आपणे दिला अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। फार्म हाऊस पॅडीफिल्डान बांदला, इल्लीगल आणि टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शोकॉज नोटीस इश्यू कर डिमॉलिशनाची ऑर्डर काढ म्हणून। एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की मनीस जो आहा, हांव मनीस साधारणसो मनीस न्हू। हांव बी नंबर 2 ह्या कॅबिनेटान हा। मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा केल्या आणि जे कितें ते आमदारान उलयला तेजे बद्दल हांवें मुख्यमंत्री ब्रीफ केला हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं। एक लक्षात घ्या की बाकी मंत्री सारखे हांव हांगा बुर्ज खलिफा आनी आयफील टावर बांदपाक येवंक ना। हांव आयला हांगा लोकांच्या हितान काम करपाक। गोंय राज्यान म्हाका केंद्रांतल्यान जे नेतृत्वान म्हाका जबाबदारी दिल्या ह्यो सगळे जबाबदारी व्यवस्थित फुडें व्हरपाक मुख्यमंत्रीन पूर्ण विश्वास आसून आयज हांव तुमकां ऑनेस्टली सांगता
आयज तो जर मोपा ऑथॉरिटीचो चेअरमन असलो त्यांनी काम करपाची गरज आहा ते मोपा ऑथॉरिटीन. त्यांनी जर डेव्हलपमेंट थंय करूंक ना मोपा ऑथॉरिटीच्या एरियान वायब्रन्सी येतली कशी गोंया राज्यात. आयज प्रत्येक गोष्टाक विरोध केल्यार विरोध करपाक हरकत ना, पण विरोध स्वार्था खातीर विरोध केल्यार हो विषय वेगळो. आणि स्वार्था खातीर देवळांनी मिटींग घेतली आणि लोकांक जागे केले की विरोध करा म्हणून लोकांचो बेनिफिट जाता म्हणून. जर आम्ही एक सरकार चलयता, आम्ही एजन्सी चलोवंक ना काय दलाली एजन्सी आम्ही चलोवंक ना. आणि हे सगळे तुमच्या फुड्यान आसा. एक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग द्या. हे असेंब्ली फुडले फावट येता तेन्ना मुख्यमंत्रीक सांगला व्हिडिओ प्ले करतलो असेंब्लीन सगळे 40 मेंबरांक आयकून घेवपाक की बाबा मुख्यमंत्री बद्दल विचार कितें आहा, हांवें कितें करपाक जाय आणि आम्ही हाऊसिंग बोर्डाचे टेंडर कसे आम्ही फ्लोट करपाक जाय ह्यो सगळे विचार हे व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहा. कदाचित काय लोकांक खबर नासता की काय गोष्टी व्हिडिओ रेकॉर्ड करचे पडटा, मागीर केन्नाय अशे कामाक येतात त्यो गोष्टी. पेडणे झोनिंगाच्या विशयावेल्यान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार जित आरोलकारा मदीं सध्या शीतयुद्ध सुरू जाला. लोकांचो विरोध म्हणून पेडणेचे झोनिंग प्लान बदलचो अशी मागणी जित करता, मात जिताक लागून न्ही थळाव्या लोकांची सुचोवणी घेऊन गरजेप्रमाण बदल करपाचेर विश्वजीत ठाम. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपीक लागून मतविभागणी जाल्या म्हणटात तो दावो फटीचो अशें आरजीपीचो विश्वेश नायकाचो दावो. आरजीपी न्ही जाल्यार काँग्रेसीक लागून मतविभागणी जाली अशें विश्वेश नायकाचें म्हणणें. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपीक लागून भाजप सत्तेर येवप कुस्तार जाला अशें जायते राजकीय विश्लेषक दावो करतात. काँग्रेसूय आरजीपीच्या नांवांत बोवाळ मारता. मात हो दावो सामको चुकीचो आसा म्हणपाचें विधान आरजीपीच्या विश्वेश नायकान केला. गोमंतकाच्या बलकाव कार्यावळीत हे तेणे विधान केले. आरजीपी न्ही वयल्यान काँग्रेस मतविभागणेक कारणीभूत अशें विश्वेश म्हणटा. आरजीपीक खंय एव्हरेज 3 ते 4 हजार मतां पडल्यात. आरजीपी वोट स्प्लिटर कशी थारपाक शकता काय म्हणून आरजीपीचो प्रश्न. आफ्टर असेंब्ली पण ते सदां म्हणटा वोट स्प्लिटर. वोट स्प्लिटर म्हणल्यार कोण तुम्ही विचारचे पयलीं सांगता. वोट स्प्लिटर म्हणजे जे 300 वोट काडटा ते वोट स्प्लिटर म्हणटा. प्रियोळान जर पळयत जाल्यार काँग्रेसी 300 वोट पडल्या, मागीर मडकय गेल्यार तांकां 1000च्या भितर वोट पडले, तांकां वोट स्प्लिटर म्हणपाक शकता. जेन्ना जी पॉलिटिकल पार्टी एव्हरेजीन 3-4 हजार वोट्स काडटा ताका तूं वोट स्प्लिटर म्हणूंक शकना. गोंयांत जावपी 37वे राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 26 ऑक्टोबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ह्या खेळा सर्तीचे उक्तावण जातले. 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त अंदू गोंयांत 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात आयोजित केल्या. गोंयच्या 28 वेगवेगळ्या सुवातींचेर ह्या सर्तीचे आयोजन जातले. 43 प्रकारचे खेळांचे 750 इव्हेंट्स ह्या वरवीं जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिल्या. हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले. ह्या ओपनिंग सर्वच्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे ओपनिंग करपा खातीर गोंयांत येता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वागत करता. ओपनिंग सेरेमनी आमच्या फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू ह्या स्टेडियमाचेर जातलो. 26 तारखे दीस 6:30 वरांचेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी त्या जाग्याचेर पावतले. टोटल स्टेडियमाची कॅपॅसिटी आसा 12,000. आमी भुरग्यां खातीर एंट्री सगळ्यां खातीर फ्री आसा, बट एंट्री खातीर इन्व्हिटेशन कार्ड्स आसतले. भुरग्यां खातीर बँड्स आसतले. ते बँड्स पयलीं दिले वयतले ज्या ज्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावपाक जाय. म्हणजे जे ऑलरेडी ऑर्गनायझेशन आसात ताच्या खातीरय बी आनी जे कोणाक पार्टिसिपेट जावपाक ताका बँड्स दिले वयतले. बाकीच्या सगळ्या जाणांक आमी तेजे इन्व्हिटेशन कार्ड जे आसा ते दितले. हेजे ब्रॉडकास्टिंग दूरदर्शन, OTT आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर टोटल ब्रॉडकास्टिंग केले वयतले. आमकां आमचें म्हणणें आसा की 12,000च्या पेक्षा चड लोकांक हो इव्हेंट पळोवपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळेच जाण आपल्याक पासीस मेळचे, सगळेच जाण येवपाक पाहिजे. ती नॉट पॉसिबल. इतक्या लोकांक आमकां ते एकोमोडेट घेवपाक शकना आमी. म्हणून तो हो इव्हेंट जो आसा ही ऑल टुगेदर लायव्ह स्क्रिनींग आमी हो इव्हेंटाचें लायव्ह स्क्रिनींग जवळपास 10 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर करपाचें थारायलां. तितून करून जवळपास 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड लोक म्हणजे टोटली आमचे 10 वेगवेगळे प्रॉमिनंट प्लेसीस रवींद्र भवन्स आसतली किंवा बाकीचे इंडोर स्टेडियम वेगवेगळे थंयसर करपाचें थारायलां. वेगवेगळे स्पोर्ट्स असोसिएशन्स ओके हांचे कडेन वेगवेगळे हे इव्हेंट लोकांक व्हर्च्युअली लायव्ह पळोवपा खातीर म्हणजे सगळेच जाण फातोर्डा जर येता, कोण म्हापसा आसतलो, कोण पेडण्यां आसतलो, कोण काणकोणां आसतलो, पण थंयसर
लायव्ह इव्हेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येता आसतना पुराय इव्हेंट तो लायव्ह पळोवपाची संद जी आसा ती सगळ्या जाणांक आमी अवेलेबल करतले. इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा जातलो. गेम ऑफिशियली गेम आसा 26 ऑक्टोबर टू 9 नोव्हेंबर हाज्या पर्यंत चलतले. थोडे इव्हेंट 1-2 इव्हेंट फक्त 26 ऑक्टोबर हाज्या पयलीं जातले, 2-3 इव्हेंट. बाकीचे सगळे इव्हेंट 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले. कारण काही टेक्निकल आणि ग्राउंड हाज्या खातीर थोडे इव्हेंट आमकां पयलीं करचे पडटा. बट वन्स द प्रायम मिनिस्टरचे इनॉग्रेशन 26 ऑक्टोबराच्या उपरांत फुल फ्लेज बाकीचे सगळे इव्हेंट 9 नोव्हेंबर पर्यंत चलतले. आमी 28 व्हेन्यूचेर ह्यो गेम्स ज्यो आहा पळय 28 वेगवेगळे कडले बारीक बारीक व्हेन्यूज आमचे सगळे सिटीनी जे आसा ते 28 व्हेन्यूचेर आमी करता. 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी करता आनी इट इज 750 इव्हेंट. म्हणजे फाटले 36 डिसिप्लिन्स जाल्यो, हे 43 डिसिप्लिन्स आमी खेळयता. आतापर्यंत नॅशनल गेम्सान इतके डिसिप्लिन्स केन्नाच जावंक ना. तितक्यो डिसिप्लिन्स आमी आमच्या नॅशनल गेम्सान करता. इट इज अ वर्ल्ड रेकॉर्ड. 5 disciplines will be played before opening ceremony. We are well prepared and we are damn confident of hosting successful national games in the state of Goa. Hosting the national games is not only the event management only for that particular period of time, but we are targeting tourism. That means our Goa should be culturally it is rich. Tourism aspects are concerned. You all know that Goa is shining in the world level, and definitely my Goa should be a sporting state where culture, tourism and sports will come together to take my state or the Goa at the very greater. So how is फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचे आयोजन जाता. ताका लागून गोंय हे स्पोर्ट्स टुरिझमाचे केंद्र जातले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रवेश फुकट आसतलो. नोंदणी केल्ल्या मनशांक निमंत्रण पत्र तशेंच हाताक घालपाचे बँड दितले. सुमार 12,000 लोकांक हो सुवाळो प्रत्यक्ष हजर रावन पळोवपाक मेळटलो. टेक्निकल ऑफिसर इज 4,714 टेक्निकल ऑफिसर्स जे आहा पळय ते जॉईन जातले. आतापर्यंतच्यो नॅशनल गेम्स वेगळ्यो कश्यो तर हांवें जशें सांगलें तुका की 43 डिसिप्लिन्स आतापर्यंत इतल्यो डिसिप्लिन्स केन्ना जावना. कॅटेगरी 750 आतापर्यंत एथलेट्सचो नंबर आमी 10,000 क्रॉस केले. तोय बी आसा. हितून वॉटर स्पोर्ट्स हे 5 वॉटर स्पोर्ट्स हे जाता. आतापर्यंत इतके जावनाशिल्ले. त्याच बरोबर आमी सातत्यान की इंडिजिनियस स्पोर्ट्स 8 इंडिजिनियस स्पोर्ट्स आसा. भितर योगासना, लगोरी, गटका आणि कालेरी पायटू केरळ गेम, स्वे मार्शल आर्ट्स, मल्लखांब, कबड्डी आणि खो खो हे जे आसा पयली इंडिजिनियस स्पोर्ट्स हे जे आसा हे गोंयांत जातले. आमी सातत्यान गोंय ही टुरिझम म्हणून पळयता आनी ताच्याच खातीर इंटिग्रेशन ऑफ द टुरिझम आनी स्पोर्ट्स हे क्रेडीट धरून आतापर्यंत गोंयांत वेगवेगळे इव्हेंट लुसोफोनिया गेम्स 2014 फिफा अंडर-17 2022 जाले, वर्ल्ड बिलियर्ड्स टुर्नामेंट 22 जालो, वर्ल्ड टेबल टेनिस टुर्नामेंट 23 जालो आनी ISL सध्या चालू आसा. त्या खातीर गोंय हे तशें स्पोर्ट्स टुरिझम म्हणूनय बी नावारूपाक येता. लोक गोंया कडेन स्पोर्ट्स टुरिझम म्हणून अट्रॅक्ट जाता. थोड्या दिसांनी आयर्लँड आसा, ताच्या उपरांत वेगवेगळे बीच व्हॉलीबॉल आसा. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट सातत्यान आमी सपोर्ट करता, आमी होस्ट करता. गोंयांत स्पोर्ट्स टुरिझम डेव्हलप जावचें ताज्याय खातीर आमी सातत्यान गोंय सरकारचो तेंको सातत्यान तांकां आमी दिता. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरेस्तारा राती दिवसल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालुपी दळान सादर केलो. 4 ते 5 दुकानांक उज्यांत जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा. बिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांकूळ उजो लागिल्लो. दिवचले बाजारात बेरेस्तारा
राती शॉर्ट सर्किटाक लागून 4 ते 5 दुकानांक उजो लागिल्लो। पयलीं एका दुकानाक उजो लागलो आनी उपरांत तो हेर दुकानांनी पातळ्ळो। ह्या उज्यात वट्ट 78 लाखाचें लुकसाण जालां म्हूण उजो पालोवपी दळान अहवाल दिला। ह्या घडणुकेची खबर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टीक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी राती आनी परतून शुक्रारा सकाळी वचून उजो लागिल्ल्या दुकानांची पळोवणी केली। दिवचलच्या बाजारात काल बिरेस्तारा राती उजो लागपाची जी घडणूक घडली तातूंत दुकानदारांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुमार 77,80,000 रुपयांची लुकसाणी जाल्या अशें कळटा। जाल्यार हे घडणुकेक सुमार 1 कोटींची मालमत्ता वाचोवपाक येस आयला असो उजो पालोवपी दळाचो दावो आसा। काल बिरेस्तारा राती सुमार 10:15 वरांचेर दिवचलच्या पोरण्या बाजारात उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागल्या उपरांत बाजारात एकूच आकांत आयलो। उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे 2 बंब घडणूक स्थळार धांवले। तांच्यांनी मदत कार्य सुरू केले, मात उजो पळयलो जाल्यार तो नियंत्रणांत येवप शक्य नाशिल्लें। ताका लागून वाळपय, पणजे, म्हापसा आनी फोंडेच्या उजो पालोवपी दळा कडल्यान 4 बंब मागयले। सुमार 2 वरां मध्यान राती मेरेन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नेटान शर्तीचे प्रयत्न करून उजो नियंत्रणांत हाडलो। ह्या उज्यात 3 दुकानां उज्याचे भकीक पडली, जाल्यार हेर 2-3 दुकानांक मातसो हुलोप लागला। ही घडणूक कळटकीच काल रातीच दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेट्टी घडणूक थळार आयले। तांच्यांनी दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर आनी दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांकां ताबडतोब आपोवन घेतले। तांचे वांगडा तांणी परिस्थितीची पळोवणी केली आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक हे घडणुकेचो अहवाल तयार करपाचे निर्देश दिले। ज्या दुकानदारांचे लुकसाणी जाल्या त्या दुकानदारांक फावो ती लुकसाणी मेळोवन दिवपाक आपूण यत्न करतलो अशें उतरय दोतर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या। मजगतीं आयज सकाळी दिवचलचे आमदार दोतर शेट्टी हांणी घडणूक स्थळाची पळोवणी करून परिस्थितीचो आढावो घेतलो। हे घडणुकेक ज्यांची दुकानां जाळ्यात ते दुकानदार सामके धुस्क्यात आसात। आतां फुडें कितें असो प्रश्न तांकां पडला। केन्ना एकदां सरकारा कडल्यान मदत मेळटा आनी आमचो वेवसाय परत उबो जाता हाची तांकां काळजी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत। काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळ्या। बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन मंजूर जाला। काणकोण बलराम हायस्कुलांत फाटल्या दिसांनी एक वायट घडणूक घडली। एका सरान 6वेच्या विद्यार्थ्याक मोपाच्या दांड्यान मारलो आनी मारल्या उपरांत लेगीत तो पंगीण स्कुलांत खेळपाक गेलो। स्कुलांत खेळपाक वचून लेगीत तो घरा गेल्या उपरांत ताणें आपल्या आवयक सांगलें आपली तकली दुखता आनी तेज्या आवयन ताका विचारलें कितें जालें। तेन्ना तेणें आवयक आपल्या स्पश्ट सांगलें। तेणें एका टिचरीक विचारलेलें की आमी खेळपाक जेवल्या उपरांत वयतले काय जेवच्या पयलीं वयतले। हें आयकून ताका सरान एका रुमाक व्हरून मारलो आनी ह्या संदर्भांत ताच्या आवयक कळलें आनी ती तशीच ताका हॉस्पिटलांत घेवन गेली। ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केलो। आतां फाटले कांय दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ह्या संदर्भांत ताच्या घराब्यान मागणी केल्ली की ज्या सरान ताका मारला ताका अटक करची। प्रसाद पागी हाचो अटकपूर्व जामीन न्यायालयान भायर आयिल्लो आनी सरेंडर केल्या उपरांत ताका अटक केल्लो। आतां ताका कांय अटींचेर जामीन मंजूर जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर। मडगांव सत्र न्यायालयात महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचेर लैंगीक अत्याचारा आड आनी पुलीस हल्लो प्रकरणाची केस सुरू आसा। लैंगीक अत्याचारा प्रकरणा आड साक्षीदारांक ड्रॉप करपाक न्यायालयात मंजुरी दिल्या जाल्यार पणजे पुलीस हल्लो प्रकरणात बाबूश मोन्सेरातान केसीक गैरहजर रावपाची मागणी केल्या। हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली। आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टा मुखार 2 केसी आयल्यो ज्यो मिनिस्टर बाबूश मोन्सेराताक हाका लागून रिलेटेड आशिल्ल्यो। एक म्हणजे रेप केस
जे रेप केसीक प्रोसिक्युशनान मागले की कांय विटनेसीस आसा तांकां ड्रॉप करचे आनी ताका लागून बाबुशाचे एडवोकेटान नो ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा. ड्रॉप करपाक तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना हें सांगिल्लें आसा. दुसरी म्हणजे पणजी पुलीस स्टेशन अटॅक केस. हे अटॅक केसीक लागून बाबूश मंजुनाथान आपल्याक परमनंट एक्झॅम्पशन दिवचें, अटेंड जावपा पसून आपल्याक कंपल्सरी करची न्ही अशें मागिल्लें आसा. ताका लागून फुडल्या हाका सुनावणी आर्ग्युमेंट फुडल्या हाका दवरल्यात. कोर्टा मुखार फुडली शुक्राराक हो आर्ग्यू जातलें आनी ताचे नंतर कितें तें ठरतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुमार वालकानेकार. अपघाती मृत्यूच्या भरपायक अर्ज करप्यांचे अर्ज रोखडेच क्लियर करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. आग्नेल तंत्रक शिक्षण संकुलांत 12वो रस्तो सुरक्षा सप्तक सुवाळ्याचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन उलयतालो. Each and every case, all are going to be given compensation. They were not being given because they said you have to first apply within 6 months, then you have to apply within 1 year. Now we have removed all those restrictions. Whichever cases people applied, all are going to get. Within I think 2 weeks I will be clearing all that. गोंय राज्य राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे आयोजक आशिल्ल्यान सगळ्या खेळा प्रकारांनी गोंयच्या खेळगड्यांक वांटेकार जावपाची संद मेळ्ळ्या. आता पदकां हाडपाचें काम खेळगड्यांचे अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. Who are going to participate on behalf of the Goa, we have not हम लोगों ने उसको कुछ कमी नहीं किया है. जितना एसोसिएशन ने मांगा था उतना हम लोगों ने दिया है. और अभी जो लॉरल्स और मेडल्स लाने का जवाबदारी है वो हमारा एथलेट्स का है, प्लेयर्स का है. नंबर कितले नंबर खंचे असोसिएशन फीडबॅक मेळ्ळा नो खंचे एसोसिएशन फीडबॅक मेळ्ळा तयारी. Actually, every association is going to say, I am going to win there. But the day will come to know that how much medals the Goa has got. Till today, because of these preparations, I am not involved in this preparation camp. But from Sunday onwards, I am also going to visit to each and every association. But tomorrow, I fixed a meeting with the associations, their secretaries and the president at around 4:30 p.m. Almost 35 teams is going to participate in the national games. जितना associations गोवा में है और जितना players वो discipline में खेल रहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया है. एंड बीइंग गोवा इज अ होस्ट सिटी, वी हैव गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन एन ईच एवरी डिसिप्लिन. गोंय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष बेगोबेग नेमचो नाजाल्यार सचिवालयाचेर धडक मोर्चाची गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. आयोगाचो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान 500 वयर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्याचो दावो गोवा फॉरवर्डाचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला. की ताबडतोब अपॉइंटमेंट करचे ना जाल्यार एक टायम फ्रेम पळोवन आमकां सेक्रेटेरियेटान धडक दिवची पडटली. आनी उपाय ना, कारण जे करूंक जाय आमी केले. पत्र व्यवहार केले, लेटरां बरयली, रिमायंडर लेटरां धाडली, विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान सातत्यान मुद्दो लावन धरलो, विधानसभेन एश्युरन्सूय दिले, पूण आजुनूय कांय जायना. सो मागता सरकारा कडेन की ताबडतोब हे करात, अपॉइंट करात, नाजाल्यार काणकोण सारखे इन्सिडंट आनी खूब कडेन इन्सिडंट वाडत वतले. कारण खबर आहा न्ही कोण पळोवपी ना. देर इज नो चॅक्स म्हणून, देर आर नो एजन्सीज टू कीप अ चॅक. फाल्यां वतले खंय? फाल्यां धरया XYZ कोणे कोण त्रास केलो, गव्हर्मेंट ऑफिसरान त्रास केलो, ह्युमन रायट वायलेशन जालें, वतलो खंय? यू हॅव टू गो टू ह्युमन रायट्स कमिशन. फाल्यां जर तो कोर्टान गेलो, कोर्ट म्हणटलो यू गो टू ह्युमन रायट्स कमिशन फर्स्ट. And if you don't get a judgment, तुमकां न्याय जर थंय मेळना तुमी आमचे कडेन या म्हणून. पूण मुळाकूच जर ते ना जाल्यार लोकांनी वचपाचें खंय? पूण तुमी विचारात आज मुख्यमंत्र्याक हाजेर. देव आनी धर्म वाचलो तरूच देव वाचतलो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिले उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शेकड्यांनी शिवमोगेक संबोधीत करतना उलयताले. शिवराज्याभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ले खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केल्या. बिरेस्तारा सांजे ही यात्रा दिवचले पावली. यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच जय जयकार जालो. आपण म्हणतोय की जर देव वाचला तर धर्म वाचेल आणि धर्म वाचला तरच देश वाचेल. आपण म्हणतोय की ज्यावेळी म्हणजे गोवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, गोवा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अतूट नातं आहे. सगळ्यात अगोदर जर या ठिकाणचं देवाला वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. म्हणूनच तर आपण या ठिकाणी हिंदू संस्कृती, या ठिकाणची धर्म आपण जर जिवंत कोणामुळे ठेवू शकलो असेल तर तो फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. ज्यावेळी इथल्या पोर्तुगीज दुर्मिळ राजवटीच्या काळात इथली देवळं उद्ध्वस्त केली जात होती तेव्हा स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज इथं आले आणि त्याने जेव्हा आपल्या सप्तकोटीश्वरांचं मंदिर पुनर्स्थापना केली आणि पोर्तुगीजांच्या बरोबर केलेला करार हा आजही इतिहास आहे. आपण म्हणतोय की यापुढे कुठल्याही हिंदूंचं धर्मांतरण होणार नाही, कुठल्याही एखाद्याही मंदिराचं उद्ध्वस्त केलं जाणार नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेला करार. त्यामुळं पोर्तुगीजाने त्यानंतर हिंदूंची देवळं नष्ट करणं थांबवलं, हिंदूंचं धर्मांतरण करणं थांबवलं. म्हणून ही जी संस्कृती आहे जिवंत राहण्याचं काम जर राहिलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुळे. आणि त्यांच्यानी सदा जी टॅलेंट असा, जी नॉलेज असा, जी खरे असा हाका प्रोत्साहित केला. त्यांच्यानी केन्नाच आपल्याला त्याचा मंत्र असेल तर केन्ना तरी भेदभाव करून ना कास्टीचो म्हणजे फक्त हिंदूच असते असे नाही तर बाकीचे धर्माचे असते. हेचो अर्थ कितें जे खऱ्या बरोबर असते, जे नॉलेजेबल असते हांकां ते सदा प्रोत्साहित करचे असते. आज कदाचित त्यांचे जर हे आम्ही सगळे जर थोडे जर गुण त्यांचे आम्ही जर फॉलो केले तर आमकां प्रत्येकाच्या जीवनात आमकां खूप तर बरें जातलेच पण सामाजिक जीवनात सुद्धा आमचे गोंय म्हणा, भारत देश म्हणा खूप प्रॉस्पर जातले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.